कोरोनाचो नवो व्हेरियंट JN1 आता देशभर पातळपाक लागिल्ल्यान हुस्को वाडला। देशभरा सयत गोंयांत JN1 दुयेंती सापडपाक लागल्यात। फाटल्या 2 दिसांत JN1चे 19 दुयेंती सापडल्यात। शुक्रार आनी शेनवार 24 वरांत गोंयांत नवे 10 कोरोना दुयेंती सापडिल्ल्यान एक्टिव्ह दुयेंत्यांचो आंकडो 32चेर पावला। रिकवरी रेट 98.46% आसा। लोकांनी आपल्या भलायकेची जतनाय घेवची। कोरोनाचो नवीन व्हेरियंट JN1 आता देशांत पातळपाक लागिल्ल्यान हुस्को निर्माण जाला। देशा सयत गोंयांत लेगीत आता JN1च्यो केशी सापडपाक लागल्यात। फाटले 24 वरांत गोंयांत JN1च्यो 19 केशी सापडल्यात। शुक्रार आनी शेनवार ह्या 24 वरांत कोरोनाचे नवे 10 दुयेंती सापडल्यात। आता मेरेन एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 32चेर पावला। लोकांनी आपल्या भलायकेची जतनाय घेवची। थंडी आनी जोर आयल्यार दोतोरा कडेन वचून तपासून घेवचें। खोंकतना तोंडार हात दवरचो। गर्देंत वतना मास्काचो वापर करचो। हेरां पासून उण्यांत उणें 1 मीटर शारिरीक अंतर दवरचें। नितळ उदकान परत परत हात धुवचे। भलायकेची जतनाय घेवची। गोमंतक TV खातीर उशा जरावकर।